मायग्रंट लेबरांनी बस स्टँडार घाण करून दवरल्या म्हूण दिवचलचे लोक नगरपालिकेंत पावले. हाचे पयलीं खंय 2 फावटी तांच्यांनी पालिके कडेन ह्या विशयान कांय मागण्यो घातिल्ल्यो. लेबर चौक जो आहा बस स्टँड एरियेंत आयज टेम्पररी बस स्टँड जो केला आनी बस स्टँडाचें कामूय चालू आसा. थंयसर जे लेबर जमतात तांचे जर रेट्स पळयशात तुमी जाल्यार आयज ऑल ओवर गोवा 700 रुपया अनस्किल्ड लेबराची चालू आसा. अनस्किल्ड लेबर आयज ती हांगासर 1000, 1200, 1500 तोंडाक येता ते सांगतात. जाय तशी दादागिरी करतात हाचेर कोणाचेच कंट्रोल ना. दुसरी गजाल तेंचे ज्या पद्दतीन थंयसर ते सकाळचे जमतात थंय जर पळयशा एक तर बसी टर्न जावपाक प्रॉब्लम आसा, पार्किंगूय थंयच चलता भायर सायडीनूच, आनी थंयसून जी स्कुलाक येवपाक वचपाची भुरगीं बायलां जी आसा तांकां खूबसो प्रॉब्लम जाता. थोडेशे गॅदरींग तेंचे आसता बस स्टँडाच्या ऑपोजीट, तितून चेडवांक बायलांक थंय त्रास जाता ती एक गजाल आसता. आनी तंबाखू भरपूर पॅकेटां थंय पडलेलीं आसता. तिसरी आमची फावट आयज भितर म्युनिसिपालिटी हे 3दा आमी येवन सुद्दां आमची मागणी पूर्ण जायना. तिवरे पंचायतीन केला तशें दिवचलच्या पालिकेनूय मायग्रंट लेबराचें रेजिस्ट्रेशन करचें म्हूण लोकांची मागणी. हाचेर उपाय काडटले म्हूण खंय पालिकेच्या सीईओन सांगलां. तिवरे मोरगांव मार्शल पंचायत तांच्यांनी एक अशेंच इनिशिएटीव घेवन एक हें घेतला, रेजोल्युशन पास केला. तांच्यांनी 700 रुपया लेबरांची रेट जी आहा पळय ते तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनी ह्या पंचायतीन हेतून हें केलां की 700 रुपया अनस्किल्ड लेबराची रेट ही फिक्स केल्या. आनी त्याच बरोबर तेंच्यांनी सांगलां विथ वॅलीड टेनंट व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट जे आसा हे घेवन प्रत्येक लेबरान त्या पंचायती अंडर रजिस्टर्ड जावचें. 5 रुपयाची फीज तांच्यांनी दवरल्या. सो हेच उदाहरण घेवन आयज आमी म्युनिसिपालिटीच्या सीईओ कडेन ही मागणी केल्या की ज्या तरेन त्या पंचायतीन हें रेजोल्युशन पास केलां तशें म्युनिसिपालिटीनूय हें रेजोल्युशन पास करचें. आयज सीईओन सांगलां की ह्यो सगळ्यो मागण्यो आमच्यो पूर्ण करता. थोडोसो आमकां टायम दी म्हटला. पळोवया कितें जाता तें. आनी म्युनिसिपालिटीन हेचेर जाता तितले बेगीन ताबडतोब हाचेर उपाय काडप गरजेचें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.